जेसू मरी आणि सुझीच्या पवित्र कुटुंबाची परब. जेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाची दबाजीक परब आचरण करता. पवित्र पुस्तक भाग्यवंत कुटुंबा विशयान सर्तीक माहिती आमकां दिना. सगळीं आमी भाग्यवंत कुटुंबा विशयान जाणा अशें जावन आसा. बाळकाचें इजिप्ताक पलायन, उपरांत नाजरेताक फाटीं येवचें आनी जेजू 12 वर्सांचो आसतना जेरुसलेमा परबे दिसा सांडून वचून जुजे मरे थंय आखांत उपसता म्हणलें सत. पूण फाटल्या शतमानांत कुटुंबा जिवितांत फूट पडल्या आनी कुटुंबाबांचो महत्व उणो जावचें पळोवन आदल्या पापा साहेबांक चड खंत जालो. देखून कुटुंबा जिविताचे आपणे उखलून धरूंक पाप साहेब लियो 13व्यान भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त पवित्र सभेत स्थापन केलें. हाचो उद्देश क्रिस्तांव कुटुंबांनी भाग्यवंत कुटुंबांत देख घेवन तांची कुटुंबां भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलूंक एक प्रयत्न आनी आपोवणी जावन आसा. जेजू मरी आनी जुजे आमच्या कुटुंबाक आदर्श आनी प्रेरण. देवाची कुशी तांच्या जिविताचो ध्येय जावन घेतात आनी कुटुंबा जिवितांत कितलेय कश्ट आनी आखांत आयल्यारय देवाच्या भावार्थांत ती थीर रावतात. तर भाग्यवंत कुटुंबां बरी आमची कुटुंबां भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलूंक ह्या संभ्रमांत विशेष कृपा मागून घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप आमकां एल्काना आनी हन्नाच्या कुटुंबा विशयांत विवरण दिता. एल्कानाक आनी हन्नाक भुरगीं नातलीं, देखून ती देवाक भुरग्याच्या देण्या पासत प्रार्थना करतात. तांच्या मागण्याचें फळ जावन कशें देव तांकां भुरग्याचें देणें फावो करता आनी कशी तीं देवाक उपकारी म्हूण दाखयतात म्हूण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान सुवांव देवान आमचो कितलो मोग केला म्हणलें विवर्सिता. आमी ताचे उपदेश पाळल्यार आनी त्या प्रकार आमी जियेल्यार देव आमची सर आशा पुर्ती करतलो म्हणलें हें उतर प्रगटता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. भाग्यवंत लोक जेजूच्या जल्माची चरित्रां ताका तेंपलांत भेटोवच्या वरवीं अखेर करता. देवळांत तांचें धार्मीक संप्रदाय जाल्या उपरांत जेजू प्रायेन वाडटा आनी तो 12 वर्सांचो आसतना जुदेव शिकोणदारा संगी देवळांत तर्काक रावता. उपरांत ताचे पब्लीक मिसांव पर्यंत तो नजरेतांत कुटुंबा सांगाता जिणी सारता. तर भाग्यवंत कुटुंबाची जिणी कशी आसली म्हणली आयची सुवार्ता उगडापी करता ती आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान स्थापन केल्ली पवित्र सभा म्हणल्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. ह्या पवित्र कुटुंबा मुखांतर आमच्या सर कुटुंबांक तुजे कुशे प्रमाणे मार्गदर्शन मेळूं. तिच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगळ बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी आनी परजेच्यो गरजो समजून सर जाती खातींच्या लोकांच्या बरेपणा पासून निस्वार्थीपणी वावरूंक सांगातच कुटुंबाच्या अभिवृद्धीक चड महत्व दिवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, विविध समस्यांक आनी अनवरांक लागून कोश्टूंच्या सर कुटुंबांक आनी लोकांक तुज्या हातांत समर्पिता. तूंच तांचो बरवसो जावन तांचे समस्ये परिहार कर म्हूण मागता. चवथें फिरगस संघ संस्थे पासून. विस्वासी बापा, आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या ह्या गवळीक परिशद संघ संस्थे धार्मीक भयणी आनीक हरेका कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंतपणी जिवन हेरांक देख दिशें तांचो भावार दृढ कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदार बापा, आमच्या कुटुंबांनी अशा प्रायेस्तां आवय बापूय युवजणां आनी भुरग्यांक तुका समर्पिता. नजरेताच्या कुटुंबा परी ती जायशीं कर म्हूण मागता.